आयली 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 आमगेली कोणती? हाऊ पातोळी. Students, today is our first English class. Let us learn how to speak English. आई इन कम सर. Who is this lady already speaking in English? Yes, get in. आई पातोळी सर. आई speak English. I like very much speaking. Okay, madam. Nice to see you. Welcome to our English speaking class. Come, sit. हांगा सकट जन आमची गेला सूच निमित्त हांव सुरवेक आमची गेल्यान सांगता. ताजे मागीर ते इंग्लिशान तूं कशें प्रोनावंस करचें ताजे वर्ड खंयचे म्हणून हांव सांगता. हांगा हे रूमान तूं तुमी पळयता आसात न्हय, कसन आस किटकी पुरो आसा न्हय. किटकीक इंग्लिशान तूं कसन म्हणटा ती विंडो. मस्त किटकी आसली री विंडोज. सो विंडो सिंग्युलर, विंडोज प्लुरल. आणि तुम्ही हांगा पळयता आसात न्हय बागील, त्या बागिलाक इंग्लिशान तूं डोर म्हणटा ती. तशींची बायलेक वायफ, बामणाक हजबंड. आनी हांव आतां उलयता आसना ताका कसा म्हणचें टॉक. जायत आयच्या दिसाक इतलेंच वर्ड्स पुरो. आमी विंगड वर्ड्स नेक्स्ट क्लासांत शिकया. आज हे सकट वर्ड्स आसना हे तुमी खाली आयकल्यार पावना, तुमी हाजे प्रयोग करका. म्हळ्यार घरकड वचूंक न्हू, तुमी हे इंग्लीश वर्ड्स यूज करका. हा पातोळी आयल गो. कशें आशिल्लें तुगेलें इंग्लीश क्लास? सूपर. यू इंग्लिश टॉक. हा जायत भारी इंग्लिश शिकला ही एकली. एक दिवसान तुजी अशी पुरो उलयतास आनी डेली त्या इंग्लिश क्लासाक गेल्यार आनी कसन कसन येडवट्ट करचेस की. हजबंड विंडो ओपनिंग नॉट. हें वरें इंग्लिशान तूं सांगचें पळय. एक किटकी ओपन जाता म्हण सांगल्यार कसन जाता. हा पळय गा, ताका मोस्टली तुक्कू हिडिला की म्हणून सुमार दिवस जाले न्हय ओपन करनाशी. ताका तूं एक काम कर, समो उदक घाल न्हू धुय. हा ओके. सुमार एक अर्ध घंटे वयर जाले हिगेल कसने शब्द ना. कसं करता सबा हांव वचून पळोवन येता. हे विंडोज ओपन जाता ना बा. हे कंप्युटर चिके एत्तरच न्हय म्हाका पावना. ताका हांव एक चेर हाडला, ताजे वयर रब्बू न्हू. आतां तांणी सांगला न्हय तशी इंची क्लीन करता. तुम्ही मिगेल अनेक खातात कसं म्हण पळयला की रब्बा दाखयता. अशी इंची वाटर पुट्टिंग क्लिनिंग, पुट्टिंग क्लिनिंग, क्लिनिंग क्लिनिंग. अय्यो देवा, कसन करतास गो तू. हज्जू वयर कसले गुद्दा घालतास तू सांगील विंडोज हें जाल्यार रे. होय तें तुम्ही सांगिल न्हय विंडोज ओपन जाल्यार वाटर पुट्ट करून मागीर क्लीन करता म्हणून. हांव तशी करता आसा. आतां ओपन जावचें पुरो.